दिव्यवाणी 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 मोगाच्या वीक्षकनो तुमकां म्हजो प्रणाम. थोड्यांक लव लेटर मेळना जावंक पुरो. लव लेटर मेळटा आसतना एका रितीचो संतोष, नाजूकयेचो हांसो, उल्हास थोड्यांच्या मुखां म्हळ्यार उदेलां जावंक पुरो. थोड्यांक लव लेटर मेळटा आसतना कोणाक कळीत नासतना गुपीत रितीन सत्रेच्या भितर लिपोवन बसोवन वाचलां जावंक पुरो. आनी थोड्यांनी लव लेटर मेळटा आसतना प्लास्टिकच्या भितर घालून ते वाचून काबाडात वा सुरक्षीत जाग्यार दवरलां जावंक पुरो. आनी थोड्यांक लव लेटर मेळटा आसतना ते जगता म्हणसर वाचलां जावंक पुरो. पेंटाद दवरून गी ते वाचून ताचेर नियाळ करून आनी बायपाट केला जावंक पुरो. पूण ह्या दिसांनी लव लेटर बरोवचें आमकां पळोवंक मेळना. सोशल मिडिया चडिल्ल्यान इंस्टाग्रामा मुखांतर, फेसबुका मुखांतर, वॉट्सॅपा मुखांतर आज लव लेटर धाडचें आमी पळयतात. आनी असल्यो जायत्यो काणयो आसात मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. ही वास्तवीक दृश्टेन पूण अध्यात्मीक दृश्टेन देवाचें लव लेटर जावन आसा. देवान बरयिल्लें लव लेटर जावन आसा. देवाची उतर. देवान बरयिल्लें लव लेटर वा देवाचें उतर आमी सदांनीत वाचूंक जाय. सदांनीत आमी नियाळूंक जाय. जर तर तें बरयिल्लें तें देवान बरयिल्लें तें लव लेटर आमी वाचता तर कटी जावन आमचें जिवीत दादोसकायेचें जावंक पावता. आमचें जिवीत संतोशाचें जावंक पावता. भारत देशाक 1947 इसवेंत ऑगस्टच्या 15 तारखेर स्वातंत्र्य लाभलो. भारत देश ब्रिटिशाच्या अधीन आसलो आनी ब्रिटीश अधिकार चलयतले. 1947 ऑगस्टच्या 15 तारखेर भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळटा आसतना ब्रिटिशांनी सकड सोन्न, मोलादीक वस्तू सोन्न वचोवचें पडलें. आनी एक ब्रिटीश अधिकारी आसलो. त्या ब्रिटिशाच्या अधिकाराच्या हाताखाल जायते कामगार आसले आनी तो बोटल्यार मामा आसलो. आनी त्या ब्रिटीश अधिकारीक व्हडलो एक बंगलो आसलो. मोलादीक वस्तू आसल्यो. ताका येता आसतना ताका व्हरूंक जालें ना. कितें केलें? ताणें कामगाराक आपोवन ताणें मोलादीक वस्तू ताणें वांटल्यो. आनी हाकरेक ताचे कडेन आसलो एक पवित्र पुस्तक. तो पवित्र पुस्तक त्या बोटल्यार मामाक आपोवन अशें म्हणटा, घे हो पवित्र पुस्तक आनी तुका कश्टाचे दीस येता आसतना तो पवित्र पुस्तक तूं उक्तेक तूं कर. आनी उक्तेक करता आसतना तुका एका रितीची सवकसाय, तुका एका रितीचो संतोष तुका मेळटलो. आनी हो बोटलेराम मातसो बेजार पावलो आनी तो विचारूंक लागलो, हांव इतलीं वर्सां तुका रांदून वाडोवन तुवें म्हाका हे भोवमान तुवें दिवचें गी. तुवें म्हाका कितेंच तुवें दिवंक नाय, पूण तुज्या कामगाराक तुवें दिलाय. हांव तुज्या मोगाचो जाल्ल्यान, इतलो तुजो मोग केल्ल्यान, तुका रांदून वाडल्यान म्हाका हो पुस्तक तुवें दिलाय गी. म्हणून सवाल करीत तो बेजारायन तो घरांत गेलो आनी पवित्र पुस्तक व्हरून ताणें खाबाटांत ताणें दवरलें. सुमार 2 वर्सां उपरांत तसो पूत पिडेक पडलो आनी पूत पिडेक पडटा आसतना
ताचे कडेन कितेंच पयशे नासले. जायते पयशे वैजाच्या फाटल्यान ताणें करसिले. ताच्या पुताची पिडा शिडा गुण सांगना. आखरेक ताका ब्रिटीश अधिकाऱ्याची उतरां मोतीक आयलीं. आनी वचोन तो पवित्र पुस्तक तो उक्ते तो करता. आनी त्या पवित्र पुस्तक उक्ते करता आसतना थंयसर बँकाची प्रती ताच्या नांवार बरोवन आसली. डेपॉझिटची प्रती ताच्या नांवार बरोवन आसली. आनी हे पळोवन तो संतोष पावता आनी आपणा इतल्याक तो म्हणटा, ब्रिटीश अधिकारीन ताणें म्हाका पवित्र पुस्तक दिल्लो आनी त्या पवित्र पुस्तका भितर म्हज्या नांवार ताणें जायते पयशे ताणें दवरल्यात आनी म्हाका एका रितीचो संतोश जाला. आज म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या गणिताद्वारे आमकां मेळचो संदेश तितलोच. पवित्र पुस्तक आमकां उक्ते करता आसतना एका रितीची सावकसाय आमकां मेळटा. एका रितीचो संतोष आमकां मेळटा. एका रितीचो उल्हास आमकां भोगता. त्या देखून मोगाचें आमी देवान बरयल्लें लव लेटर वा देवाचें मोगाचें पत्र आमी सदांच आमी वाचूंक जाय. सदांच आमी आमच्या खाणसांत आमी जागोवन दवरूंक जाय आनी इल्लेशे मनी आमच्या जिणेंत आमी पाळूंक जाय. एकलो साधू सिंग अशें म्हणटा, वो अपुर्बायेन तो म्हणटा, मिलियन वर्सां पयलें न्हंयत जायते फातर आसले आनी न्हंयचे उदक त्या फातराचेर वचोन आज ते पेबल्स जावन परिवर्तन जाल्यात. मिलियन वर्सां पयलें ते फातर आसले आनी ताचे वयर जायतीं वर्सां उदक वाडोवन ते पेबल्सान परिवर्तन जाल्यात. जर तर ते पेबल आमी काट्ट करून पळयलें तर ताच्या भितर एक थेंबो समेती उदक पळोवंक मेळचें ना. कितेंच पळोवंक मेळचें ना. त्याच रितीन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी भावार्थान आमी वाडोवंक आसा. पवित्र पुस्तक आमी वाचता. जेजूचो ज्ञान आमकां लाभच आसा. जर तर आमचें क्रिस्ती जिवीत पटल्यार कितेंच ना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. एक आपोवणें आमी स्विकार करूंक जाय. जर तर देवाची उतर वाचून आमच्या जिवितांत फळजड तर आमी कितें करूंक जाय. ह्या दिसांनी आमी देवाची उतर वाचल्यार फळजडीना कित्याक वचत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. हे सवाल आमच्या मोतींत उदयंक पुरो. ओबेरेची ओपार तुमी आयकलां जावंक पुरो. बी 4 सुवातेंत पडलें. 4 सुवातेंत पडलें. पयलें जावन ते वाटेर पडलें. थोडे बी वाटेर पडलें. असो अर्थ कितें? इंडिफरन्स रेस्पॉन्स. वी आर नॉट रेडी टू लिसन. आमकां आयकोंक नाका. जर तर कोणें सांगल्यार समार्या घराची ओपार वास म्हणून सांगल्यार म्हाका समार्या घराची ओपार कळीत आसा. दोन समार्या घरान त्या सोराच्या हातांत सपटल्या मनशाक ताणें बरें केलें. आस्पत्रेंत व्हरतालें तितलेंच न्ही म्हणून सांगचें आसा. तितलेरच आमी रावता. त्याच रितीन ओंप्याच्या ओपार वाचूंक सांगल्यार हांव बी गेलो न्ही. थोडे बी वाटेर पडले. थोडे बी खांट्या सुवातेर पडले. बऱ्या सुवातेर पडले आनी 90 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक लागले. तितलेंच आनी थंयसरच आमी रावता. पूण ताच्या मुखार आमी वचोंक आमी प्रयत्न आमी करिना. एका रितीचे इंडिफरंट रेस्पॉन्स आमी दाखयता. पवित्र पुस्तक उक्ते करून ताचेर फुलां घालची आनी मिरयेचेर लायट दवरचे. इतल्याकच आमी रावता. पूण चडीत मापान आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळटा. एका रितीचो इंडिफरंट रेस्पॉन्स
आमी दाखयता. वी आर नॉट रेडी टू लिसन. आनी दुसरें जावन न्हू फातरार पडलें. नो कमिटमेंट मोगाचो नो. थोड्यांनी सांगचें आसा, जर तर कोणी आयताराच्या मिसाक गेल्यार पाद्रे बाबून बरो शर्माव दिल्यार ताचो थाळो बरो आशिल्लो आनी ताचो शर्माव बरो आशिल्लो आनी त्या पात्रेबान टायट दिलें. कोणाक टायट दिलें? तिका, म्हाका न्ही. नो कमिटमेंट. आनी थोडे जाण कितें करतात? भास पळोवंक येतात, ग्रामर पळोवंक येतात आनी जाणवाय पळोवंक येतात. नो कमिटमेंट मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. एब्सोल्यूट नो कमिटमेंट. आनी तिसरें जावन कांट्या मुकुटार पडलें. कांट्या मुकुटार पडलें. खोबऱ्यो उलोवच्यो, सत उलोवणें ना, हेरांक गाळी शिराप दिवचें आनी इतलेंच कांट्या मुकुटार पडलें. आनी सोंपतें जावन बऱ्या सुवातेर पडलें. वोंबी बरो आशिल्लो, सुवात बरी आशिल्ली आनी तें वाडोवन आयलें आनी बरें फळ जोडूंक लागलें. मोगाचें न्हू, माथेवाच्या वांजेलांत आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलांत फळ दिवचें जायते व्यत्यास आसा. कित्याक व्यत्यास मोगाळ भावना आनी भयणीनो? केदाळा आमी आमचे काळीज उक्ते आमी करतावंगी, आमचे मोड आमी उक्ते आमी करतावंगी, तवड बरें फळ जोडोवंक आमी पावतल्यावो. बरें फळ जोडूंक, बरो प्रतिफळ जोडोवंक आमी जातल्यावो. त्या देखून मोगाचें न्हू, थोडे फावटी आमी आमच्या मोतींत एक सवाल उदोवंक पुरो. थोडे फावटी कित्याक आमी बरें फळ आमी जोडिना? असले सवाल आमी विचारचे नाका मोगाळ भावना आनी भयणीनो. पूण आमी सदांच आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें लव लेटर आमी वाचूंक जाय. आमी देवाचें उतर वाचता आसतना 20 वाट्यांनी म्हणी आमी प्रतिफळ जोडूंक आमी शकतल्या, 30 वाट्यांनी म्हणी आमी प्रतिफळ जोडोवंक आमी शकतल्या. त्या देखून आमी निराशी जावचें नाका. थोडे फावटी 20%, थोडे फावटी 30% आनी थोडे फावटी 100 वाट्यांनी आमी फळ जोडोवंक आमी शकतल्या. एक दिसांतले एक दीस 100 वाट्यांनी फळ दिवंक आमी शकतल्या. त्या देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी एक सवाल आमी विचारूंक जाय. देवाच्या उतरांत सकत आसा की? देवाच्या लव लेटरांत सकत आसा की? खंडी जावन सकत आसा. उत्पत्ती ग्रंथ सुरवेचो अध्याय, त्या अध्यायांत देव कितें करता? देव आपूण रस्ता म्हणून दाखयता. आनी ही सृश्टी रस्ता आसतना थंयसर म्हणा आनी देवान म्हणलें 10 फावटी देवान म्हणलें. आनी 10 फावटी म्हणटा आसतना कितें जालें? थंयसर रचना उत्पन्न जाली. आनी 10 फावटी ताणें म्हणलें सक्कड बरें दिसलें. ताच्या उतरान सक्कड वस्तू उत्पन्न जाल्यो. ताच्या उतरांत सकत आसा म्हणून सांगीत. तशेंच जेजूच्या उतरांत सकत आसा गी. कधी जावन जेजूच्या उतरांत सकत आसा. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तरी तो ह्या संवसाराक तो देवून तो आयलो. वांजेल आते 1:18 वळीत आमी पळयतावो. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. देवाचो शब्द आमचे मदें तो जिवन आसा. ताच्या उतरांत सकत आसा. पेद्रो जेजूक अशें म्हणटा, उद्देश अशें म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत, तूं जावन आसाय देवाचो जनीत पूत, तूं जावन आसाय मेसाया,
तुजे लागीं आसात सस्तीक जिविताची उतरां. कोणा लागीं वचो सोम्या, तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां. जेजूची उतरां आमकां सकत दितात. जेजूची उतरां आमकां बुजवून दितात. जेजूची उतरां आमकां सबकसाय दितात. देवाची उतरां आमकां दादोसकाय हाडटा, एका रितीचो संतोश हाडटा आनी आमची पिडा शिडा गूण करता. जर तर आमी स्वताची पानां पळयलीं तर जेजून ताच्या एकाच उतरान पिडेस्ताक गूण केलें, कोडकारांक गूण केलें. आनी आमी पळयतावो ताणें दर्याची लारां समेती ताणें थरथणी केली. लाजरा भायर ये म्हणून म्हणा लागलो. 4 दीस तो हातून आसलो, पडत आसलो, ताची कूड पडत आसली. लाजरा भायर ये म्हणलो. एका उतरान तो भायर आयलो आनी ताका जीव मेळ्ळो. मोगचेनो एका उतरान, जेजूच्या उतरान आजुनी अजापां जावन आसात. जेजूची उतरां एक अगणित उतरां जावन आसात. जेजूची उतरां बलिश्ट उतरां जावन आसात. जेजूच्या उतराक सकत आसा म्हणून सांगीत. 3 गणितां दृश्टांतां तुमचे मुखार हांव दवरूंक खुशी व्हरतां. सागोस्तीन आपणाच्या कुशे प्रमाणे तो जिवन आशिल्लो. पातकांत तो पडोंक तो आशिल्लो. अनैतीक जिणी तो जिवन आशिल्लो आनी निजा देवाची सोदना कर तो आशिल्लो. येतीस आमरोजसो प्रसंग तो आयकता. आमरोजसो शर्मावो तो आयकता आनी ताच्या उतरान प्रेरीत जावन कितें करता? पवित्र स्नान तो घेता. ताच्या जिवितांत एका रितीचो परिवर्तन तो हाडटा आनी पवित्र स्नान तो घेता आनी क्रिस्तांव धर्म तो स्विकार तो करता. एक दीस तो देवाचो थाळो तो आयकता आनी तो थाळो अशें जावंक आसलो. उठ आनी थंयसर आसलो बूक तूं तेतूंत कर. वचोन तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता आनी उक्तें करता आसतना ताका मेळिल्लें वाक्य जावन आसा. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 13. तें अशें आसा. रात संपली, दीस उजवाडला, तुजी जिणी दिसाच्या उजवाडा बरी जावन दी. आनी ती उतरां ताच्या खांचाक तोपली आनी बरी जिणी जियोंक तो लागलो. इप्पो दीस इसो धर्मध्यक्ष जावन तो पावलो आनी पवित्र सभेचो दोतोर जावन तो पावलो. तशेंच आमी पळयतावो सांत फ्रांसीस सावेर एक विश्वविद्यालयाचो एक प्रोफेसर, प्रसिद्ध प्रोफेसर जावंक ताका आशा आसली. पॅरिसांत तत्वज्ञान, तत्वशास्त्र आनी तशेंच देवशास्त्राची पदवी ताणें दोटली आनी वरतो प्रोफेसर जावन ताका आशा आसली. वरतो शिपाय जावन ताका आशा आसली. आनी ताचो आप्तमित्र इग्नेशियस लोयोला ताणें तवळ उतरां सांगची आसली. मातेवचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 26 वळ 26. सगळो संवसार जिखून आपलो आत्मो अपडायल्यार कितें फायदो? आपलो आत्मो अपडायल्यार कितें फायदो? सुमार कोटी ही उतरां सांगून सुतो आसलो आनी आखरेक ती उतरां ताच्या काळजाक तोपली आनी सगळें जाणून तो भारत देशाक तो आयलो. तो मिशनरी जावंक तो पावलो. फकत 10 वर्सांनी सगळें भारत राष्ट्र भितर ताणें वयताने केलें. मिसांव काम ताणें केलें. तो श्रीलंकेक गेलो, बांगलादेशाक तो गेलो, चैनाक तो गेलो आनी मिशनरीचो पात्रोण जावन तो पावलो. तशेंच सांत फ्रांसीस आसिसी देवाच्या उतराच्या प्रेरणाद्वारे आपली सगळीच जिणी ताणें बदलिली. क्रिस्तचो आसू जावन तो पावलो, प्रकृतीचो प्रेमी जावन तो पावलो आनी बुरवोसाचो सांत जावन तो पावलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कटी जावन देवाच्या उतरांत सकत आसा. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकता
देवाची उतर क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे लव लेटर क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे लव लेटर आमच्या जिवितांत परिणाम हाडटा. आमच्या जिवितांत एका रितीचो संतोष हाडटा. त्या देखून तिमोथी घरा बरयल्या पत्रांत 2 पत्र अध्याय 3 वाक्य 14-15 वळी म्हणसर अशें म्हणटा. देवाच्या उतरा विशीं सांगा म्हणून सांग पावलो तिमोथीक सांगता. देवाच्या उतराची जाणवाय तुमी आपणावंक जाय म्हणून सांगता. तो बापूरबाईन तो म्हणटा ह्या उतराद्वारे देवाची उतर सगळ्या जाणवायेचे भांडार. देवाची उतर सगळ्या जाणवायेचे भांडार. जर तर आजून आमकां जाणवाय ना तर आमी देवाचे उतर आमी वाचिना. देवाच्या उतरा विशीं आमी जाणनातल्यार आमकां जाणवाय ना. जेरो भोव आपुरबायन म्हणटा ignorance of the scripture is the ignorance of Christ. Knowledge of the scripture is the knowledge of Christ. जर तर आमी पवित्र पुस्तक विशीं जाणनातल्यार आमकां क्रिस्त विशीं आमकां क्रिस्त विशीं आमकां ज्ञान आसचो ना. त्या देखून आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें उतर एक जाणवायचें भांडार जावन आसा. आनी दुसरे तरान तो म्हणटा देवाचें उतर देवाच्या प्रेरणेन बरयल्लें. देवाच्या प्रेरणेन तें बरयल्लें तें उतर देवाच्या प्रेरणेन बरयल्लें तें उतर जावन आसा. मनशान बरयल्लें न्ही. मनशाचो आत्मा. मॅन इज ओन्ली द इन्स्ट्रुमेंट टू रायट दॅट द वर्ड ऑफ गॉड. टू रायट द वर्ड ऑफ गॉड. पूण देवाच्या प्रेरणेन बरयल्लें तें उतर जावन आसा. देवान बरयलें लव लेटर जावन आसा. देवान बरयलें मोगाचें पत्र जावन आसा. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय मोगाचें न्हय. देवाचें उतर आमी हेरांक आमी शिकोवंक जाय. देवाचें उतर सांगता आमकां हेरांक आमी शिकोवंक जाय. हेरांची चूक आमी तिदूंक जाय. जर तर आमची भुरगीं चूक केल्या तर ताका तिदूंक जाय. जर तर आमी तिदूनातल्यार भुरगीं पाड वाटेक समकतात. पाड वाटेक एकलो मनीस तो बापूरबाय सांगता आवय बापायची ऊब भुरग्यांची तोंडां करपतात केंगे. भुरग्यांची तोंडां खाली जातात केंगे. त्या देखून चड ऊब आसोंक नजो. भुरग्यांक आमी तिदूंक जाय. देवाचें उतर सांगता तांकां तिदूंक जाय. तांकां बोध आमी सारके वाटेन आमी हाडूंक जाय. आनी हाका सांगता बेस्तावंक जाय. बरी तरबेती आमी दिवंक जाय. वायट संगती विशयांत आमी तरबेती दिवंक नजो. बऱ्या विशीं आमी तरबेती दिवंक जाय. जर तर बऱ्या विशीं आमी तरबेती दिता तर खंडिसावन आमी बरी जिणी जिवंक आमी शकता. देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचें उतर आमकां एक प्रेरण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आमी देवाचें उतर आमी वाचोवंक जाय. हेरांक आमी शिकोवन दिवंक जाय. आनी आमी बरी तरबेती आमी दिवंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचले वरवीं आमी कितें जाता मोगाळ भावनो भयणीनो. पवित्र पुस्तक देवाचें लव लेटर वाचले वरवीं आमी बरी क्रिस्तांव जावन पावता. क्रिस्तांव मात्र न्ही आमी बरी क्रिस्तांव जावन पावता. गांधीजी बापूरबाय म्हणटा वी डोंट वॉन्ट क्रिश्चन्स बट वी वॉन्ट गुड क्रिश्चन्स. आमकां क्रिस्तांव नाका पूण बरी क्रिस्तांव जाय. क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव क्रिस्त. हांव क्रिस्तचो पाटलावतारी म्हणून असो अर्थ. बरी क्रिस्तांव जावंक जाय. जेसूचो खरो पाटलावतारी आमी जावंक जाय. जर तर कोणें सांगल्यार आमकां एक पेटो हाड म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटात. पेटो न्ही बरो पेटो हाडिजे म्हणून तुमी सांगतात. म्हाका बरो दाखते जाय म्हणून आमी सांगचें आसा. बरें माजर हाड म्हणून आमी सांगचें आसा. बरो याजक जाय म्हणून सांगचें आसा. याजक न्ही मात्र न्ही बरो याजक जाय म्हणून सांगचें आसा. बरो धर्मध्यक्ष जाय म्हणून आमी सांगचें आसा. आनी तशेंच आमी पळयता सुवार्थेंत समार्य घर नाका
बरो समार्यगर आमकां जाय. आनी बऱ्या समार्यगरा बरी आमकां जिवंक आमकां जेजू आमकां आपोवणे दिता. त्या देखून पवित्र पुस्तक वाचले वरवीं, देवाचे लव लेटर वाचले वरवीं आमी बरे क्रिस्तांव जावंक आमी पावता. दुसऱ्या तरान देव रचणार म्हणून आमकां शिकयता. ही सगळी सृश्टी देवानच रचली, मनशान रचूंक ना. जर तर सर सायंटिफिकाक सांगता जाल्यार एक उदकाचो थेंबोसो पावसाचो थेंबोसो ते सुकेल हाडूंक जायना. ही सृश्टी रचूंक साध्यच ना. ही भुमी रचूंक साध्यच ना. मनशाक रचूंक साध्य ना. आपलो जीव वाचोवंक तांकां साथ दिना सायंटिस्टांक. पूण देवान मनशाक जीव जीवंक साध्य आसा. देवान भुमी रचोवंक साध्य आसा, ताका सकत आसा. त्या देखून आमी देवाचे उतर वाचून देव रचणार म्हणून आमकां शिकयता. आनी आमच्या जिणेक एक दिशा मोबायल भावना आनी भयणीनो, पारसो सवो सातो मातेवसो वांजेल तुमी वाचा रागा विशीं, मोगा विशीं, क्रोधा विशीं आनी आमी कशें जिणी आमी जिवंक जाय म्हणल्या विशीं अपुरबायेन समजणी दिता. त्या देखून देवाचें उतर आमचे जिणेक एक दिशा आनी जायते थंयसर बरोवन घाला. मोगाळ देवाच्या उतरांत पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला, देवानच बरोवन घाला. त्या देखून आमचे जिणेक एक दिशा जावन आसा. आनी चवथें जावन देवाचें उतर आमकां एक रितीची सवकसाय दिता. आमकां एक रितीची सवकसाय दिता. जर तर काजारी जोड्याक भुरग्याचे देणे जाय तर तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावना तर सांगा तुमी, पवित्र पुस्तक वाचूंक तुमी सांगा आनी थोड्याचे आदर्श तुमी तांकां दिया. आपल्या म्हातारे पायेर इलिझाबेथ आनी जाकारिया तांकां देवान भुरग्यांचे देणे फावो केले. आल्का आनी तशेंच अन्नाक देवाचे भुरग्याचे देणे फावो केले आपल्या म्हातारे प्रायेर. तशेंच सा जोकीम आनी अन्ना आपल्या म्हातारे प्रायेर भुरग्याचे देणे फावो केले. हे तुमी हांचे विशयान तुमी सांगा आनी तांकां एका रितीची सवकसाय मेळटा. जर तर कोणी कंगल जालां तर तांकां देवाच्या उतरां विशीं तुमकां समजून दिया. मातेवस वांजेल आते 11:28 कश्ट तेल्यान वजन वयतेल्यान मुजेसशी येया. हांव तुमकां विशय दितलो. हांव जावन आसा बोड्या आनी कालत्या काळजाचो, म्हजे लागचें तुमी शिका. हांव तुमकां समाधान दितलो म्हणून जेजून अपुरबायेन सांगलां. आनी देवाचें उतर आमकां सवकसाय दिता. जर तर कोणी मरणा वरवीं कंगल जाल्यार तर निराश जाल्यार तर तांकां तुमी सांगा शिरकाचो ग्रंथ वाचूंक. शिरकाचो ग्रंथ आनी त्या शिरकाच्या ग्रंथांत जायत्यो संगत्यो आसात, जायत्यो संगत्यो आसात. देवाचें उतर आमकां सवकसाय दिता. सगळीं येता आसतना आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें उतर आमकां एक प्रेरण मोगाळ भावना आनी भयणीनो. जोब पळया, सकड ताणें आवटायलें आनी म्हणलें देवान दिलें देवान व्हेलें, देवान दिलें देवान व्हेलें. तशेंच एमोसाच्या वाटेर निराश जाल्ल्या त्या शिस्तांक जेजू तांकां कितें करता, उसवून दिता. तांचो काळोख तो पयस करता आनी उजवाड जावन तो पावता. बरोवशेचें कीर्ण जावन पावता. जर तर कोणी कामांत चल्ला तर कामाची भद्रती ना तर, थोड्यांक बरो पाग ना तर आनी बरें काम ना तर तांकां तुमी सांगा. देवाच्या उतरा विशीं तुमी सांगा. तांकां शिकून तुमी दिया. आनी देवाचें उतर आमची सगळीं पयस करता. तशेंच आमी सूख करता आसतना कंगल जावचें नाका. आमी सूख करता आसतना निराशेन आमची सोंडी खाली करून आमी कुस्टोवचें नाका. निदान आसतना रावचें नाका. पगार तुमी सांगा पवित्र पुस्तक वाचूंक. व्हडल्या व्हडल्या माणेस्तांनी समेती सूख केल्या. नोये देवा मुखार तो निर्दोशी तो जावन आसलो
आणि देवान ताका राखले आणि त्याचे कुटुंबात ताणें बचाव केले. ह्या संवसारांत ताचे सर रस्त्याक ताणें नाश केले. कित्याक म्हळ्यार पाथाक ताणें केलें. पूण नोये निर्दोशी जावन नासलो. आनी नोयेन कितें केलें? नोयेन एक दाका बळोर लायलो आनी त्या दाका म्हळ्यार ताणें वायट केलो. वायन तो पिवूंच आसलो आनी पिवन एक दीस तो नाकटोच तो न्हिदलो. तशेंच दावीदान पाथाक आदारलें. प्रत्येक ताणें आदारलो आनी देवान ताका बक्षिलें. त्या देखून मोगाचेलो आमी सूख करता आसतना निराशे जावन रावचे नाका. आमी देवाचें उतर आमी वाशा. देवाच्या उतरा विशीं कोण सूख करता, कोण निराशेन आसात तांकां आमी शिकोवन आमी दिया. तशेंच खत बेजाराय आमी कर्तिश्ट जावचें नाका. माथ्यू वांजेल सांगता बापूरबेन आमी कर्तिश्ट जावचें नाका. देव आमची जतन करता. देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचें उतर एक प्रियरन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. क्षुल्लक कारणा खातीर आमी कर्तिश्ट जाता. आमी कर्तिश्ट जावचें नाका. बेजारान पावचें नाका. जेजू आमची संगत आसा. आमी पळयता वारें वादळ उडटा आसतना सरोवरांत गलिले सरोवरांत ते भियेले. शिस भियेले, निराश जाले आनी सुमेर सांगता भियोवचें नाका. हांव तुमचे संगत आसा. कर्तिश्ट जावचें नाका. हांव तुमचे संगत आसा. वापूरबायची उतरां मोगाळ भावनान भयणीनो तुमी तुमच्या भाव भयणीक तुमी सांगूंक जाय. जर तर ती भियेन आसात तर कर्तिश्ट आसात तर तुमी सांगूंक जाय भियेनाका भयणे, भियेवं नाका बाबा, सुमी तुजे संगत आसा. अपुरबायची उतरां ही जर तर असली उतरां पवित्र पुस्तकांत आसात तर देवाचें उतर खंडी जावन आमकां एक प्रेरण मोगाळ भावनान भयणीनो. देवाचें लव लेटर खंडी जावन आमकां एक प्रेरण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आनी आखेर करच्या पयलें 5 उतरां बायबलांतली तुमकां एक जिविताक एक दिशा. ही 5 उतरां हांव तुमचे मुखार तुमकां दितां. इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 1 म्हणटा आय हॅव प्लॅन फॉर यू अँड आय हॅव फॉर्मड यू. तुका येवच्यान हांवें आसा केला आनी तुजें नांव हांवें लिखलां. म्हज्या हाताचेर हांवें लिखलां. कसलीं उतरां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. अपुरबायची उतरां सखोसाय तेंची ती उतरां दादोसकाय हाडची ती उतरां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. तशेंच जेरेमिया प्रवादी आतां 29 वाक्य 11 आय हॅव लव फॉर यू. आय हॅव प्लॅन फॉर यू. नॉट प्लॅन फॉर युअर distress, for distraction, for prosperity. देवाची मांडवळ दुसरी समोगाळ भावना आनी भयणीनो. आनी आमकां देवाची मांडवळीच्या प्रमाणे देवाच्या मांडवळी प्रमाणे सकड ताणें आमकां निर्मिला. त्या देखून आमी देवाक आमी अर्घ दिवप जाय. अपुरबायची उतरां मोगाळ भावना भयण. रोमाकाराक बरयलें पत्र अध्याय 18 वाक्य 28 देव आमच्या बऱ्याक करता. जर तर आज कितें जाता तर तें आमच्या बऱ्याक कसं करता. आमच्या बऱ्याक कसं करता. आनी माथ्यू वांजेल 11 भाग आनी 11 वाक्य ते 11 अध्याय आनी 11 भाग अशें म्हणटा हांव तुमचे संगत आसतलो. हो संवसार आखेर जाता पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो. कसलीं भोव अपुरबायची उतरां बुजवणेची उतरां मोगाळ भावना आनी भयणीनो. आमी कश्टांत आसतना जेजू आमचे संगत आसा. आनी तशेंच माथ्यू वांजेल अध्याय 8 वाक्य 3 तुज्या केसाचे केस हांवें मेजल्यात. त्या देखून आमी मोलादीक मनशां आमी जावन आसा मोगाचेलो. आमी मोलादीक व्यक्ती आमी जावन आसा. त्या देखून आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें लव लेटर आमी वाचूंक जाय. देवान बरयलें तें मोगाचें उतर आमी वाचूंक जाय. जर तर देवाचें लव लेटर आमी वाचता तर कडी जावन आमचें जिवीत सुपरबरीत जातलें. तर मोगाळ भावना भयणीनो सदांच आमी देवाचें उतर आमी वाचया. देवाचें लव लेटर आमी वाचया आनी फळ दिवचे व्यक्ती आमी जावया. आमेन.